मोकळा आराधन तुका जिसू दयाळा आराधन तुका कृपेचा सागोरा आराधन तुका ये सर्वोद्धारा आराधन तुका जिसू मोकळा आराधन तुका जिसू दयाळा आराधन तुका कृपेचा सागोरा आराधन तुका ये सर्वोद्धारा आराधन तुका रूपाल तू लिपोनासाय दैवीक तुझो मोग वांटून आसाय पुण्या रूपाल तू लिपोनासाय दैवीक तुझो मोग वांटून आसाय कृपेन तू आमकां नेटोवन आसाय सांगा तुझो दिवून आसाय कृपेन तू आमकां नेटोवन आसाय पोवे सांगा तुझो दिवून आसाय जिसू मोगाळा आराधन तुका जिसू दयाळा आराधन तुका कृपेचा सागोरा आराधन तुका ये सर्वोद्धारा आराधन तुका आराधन तुका आराधन तुका हालेलुया 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 हर गान तुका हालेलुया तुका हालेलुया तुका हालेलुया आराधन तुका समय हालेलुया 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 मोगळ भावांनो आनी भयणींनो क्रिस्तियेच्या काळार आमी आसा क्रिस्तियेचे काळ आमी दंडवणेन आमी करशिता आनी आमच्या सडवणदाराक परती तयाराय करून आत्मीक रितीन आमी गटाय जोडून आमी ताच्या जल्माक म्हणजे ताच्या दुसऱ्या येण्याक आमी तयाराय करता आनी ह्या संदर्भी हे सगळें आराधन आमकां उपकाराक पडूं आमी आत्मीक थरान गटाय जोडूंक आनी आमचें कितेंय वायट वंदोवण्यो आसा सगळें आमी समजून घेवन ताची तावन आमी नितळ जावन
बरी आनी सारकी जिणी जिवन आमच्या बऱ्या जिणे मरिफात क्रिस्ताक आमच्या काळजान घेवंक आदार जावं म्हणून प्रत्येक या आराधना वेळार आमी मागया कित्याक स्नानीक जुवांव हेंच तो प्रकट करता तुमची पातकी जिणी सोडा आनी बरी जिणी आदारा म्हणून आमी स्नानीक जुवांव बरी एक ताळो जाय आमचो सोमी परत आमचे मदें येत आसतना आमी आयती रावंक म्हज्या सोम्या जेजू तूं ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत करोस हजार आसाय हें आमी म्हणटा दयाळ आनी मोगाळ जेजू दीस रात तूं ह्या सक्रामेंतांत रावताय तुजी भेट करूंक येतेल्यांक तूं मोगान आपयताय मोगान तांकां तूं राखून रावताय आनी तुका मेळूंक येतेल्यांक मोगाचो स्वागत तूं आमकां दिताय आमकां हर एकल्याक ह्या घडये तुजी कणगे तुज्या सावळेंत तुज्या आसऱ्यांत तुज्या वेंगेंत तुज्या मोगांत त्या समाधानेंत आनी तुवें दिवच्या त्या बोगसान्यांत आमी खरेपणी रावूंक जियोंक आनी त्या वाट्यांनी चलोवंक आमकां आदार दी मोगाळ आमच्या सोम्या जेजू सगळ्या काळजान आमी तुजो मोग करता येदोळ सबार पवटी आमी तुजें मन दुखयलां आमच्याच वाटांनी चलोवन आमचीच खुशी करून आमचेच रीत वापरून देखून आमी ह्या घडये सुरसुरता आमी सर्व किरकोळ पातकी तरी आमकांच तुका समर्पण दिता आनी मुखार केदींच तुका दुखयना म्हणून तुजे कृपेन आमी निचेव करता आमचो मोग आमची खुशी आमचे अत्रेक आनी आमचे सर्वच तुका ह्या घडी आमी समर्पण दिता आनी आमकांच तुका ओपण दिता मोगळा जेजू तुका आराधन करचें भाग आमकां फावो केल्ले खातीर तुका आमी दिनवास पाटयता आसतना तूं आमचे संगता राव तुजें हजारपण घेवन बरी भलायकी सोडून आत्मीक तशें कुडीची बरी भलायकी मोतीक समजणी आमी सोडून आमची कुटुंबाची न्ही आमचे समर्पीत जिणी आमचे आपवणे आमकां दिलें तें मिसांव कुटुंबाचें आनी आमकां सामाजीक कितें मिसांव दिलां सगळें संपूर्ण तरान आमी करूंक आमकां तुज्या कृपेचो आदार दी आमच्या जिवितांत अशें सर कोडू अणभव आनी तशेंच जायते गोड अणभव सर सांगात घालून जिवीत म्हणलें एक वर्थे भाग तुवें फावो केल्लें तें घेवन चलोवंक तुजो आदार दे मोगाळ भावा आनी भयणी एक घडी भर आमकां आमी ह्या आरत्या सुरवेर आमकां आमी समर्पण दिवया एक घडी भर मावून रावया सोमी तुजे लागीं म्हजे लागीं तुज्या अंतस्करणांत म्हजे अंतस्करणांत आमी सोमी सांग कितें एक ती खबर दिवंक वा ती मिसांव दिवंक आपोवन दिता म्हळ्यार समजून घेवया सोम्यान तुज्या मिसावांत आमकां हर एकल्या की तिरपणी चलयलां कश्ट दिल्या लोकांक पळयता ताणें म्हळें तुमचें भराचें वचें म्हजेशीं हाडा आनी म्हजे लागचें अळवायचें जून तुमी व्हरा आनी जेजूस ताच्या उतरा परी चलोवंक आमकां आदार दिता कृपेन भरता आनी तशेंच धनी येताना राखून रावचे जागृत साकरा बरी तुमी जाया म्हणून जेजू म्हणटा सोमी आमचे थंय येता आसतना आमी कसले साकर जावन आमी जियेता म्हणलें हे घडये भर चिंतून पळोवया हर एका पिडेस्ताक बरो करता आसतना देवून सुद्दां उडयता आसतना चोरीची अणवरतां निवारता आसतना तुमी भावार्थान थीर रावा आमचे जेजू म्हणटा तुज्या भावार्थान तुका बरी गेली जेजू म्हणटा त्याच भावार्थान आमी आतां आमकां आमी थीर करया आनी त्या सोम्यातय आमी जियोवच्याक आदार मागून एक गीत आमी गावया तूंच म्हजो आसरो तूंच म्हजें गोठें तूंच म्हजो खरो इश्ट आनी तूंच म्हजो देव कित्याक तूं म्हाका सगळें सर्व जावन आसा देखून हांव तुका आराधन करता हांव तुजें भजन करता हांव तुका दिनवास पटयता ह्याच
स्पिरितान भरून ह्या संतोषान भरून आमी सर्व सांगात आमी गावया तूंच म्हजो आसरो. सर्व आमी उबे रावया. तूंच म्हजो आसरो, तूंच म्हजें कोटें, तूंच म्हजो गरो इश्ट, तूंच म्हजो देव. परत गावया. तूंच म्हजो आसरो, तूंच म्हजें कोटें, तूंच म्हजो गरो इश्ट, तूंच म्हजो देव. सगळ्या काळजांता तुका आराधन करता, सगळ्या जिवितांत तुजें रूप पळोवंक सोदता, सगळ्या सक्तेन तुजी सेवा करता. हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा जेजू, हांगा हांव आसा जेजू. जेजू आमकां उलो दिता. हांगा हांव आसा जेजू. जेजू आपणाकच दाखोवन दिता हांव हांगा आसा. हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा जेजू, हांगा हांव आसा जेजू, हांगा हांव आसा जेजू, हांगा हांव आसा. कष्ट दगदा नासता आसतना जेजू आद्यान उखलता. कुरड्यांक सयत तो दीस दिवन तांकां चल अशें करता आनी तांकां उजवाड पळयशें करता. थोड्यांक आनी हेर सर कश्टतल्यांक तांचे ऊन गूण करून जेजू तांकां फुडें वचचें करता आनी म्हणटा भावार्थान तुका भावा, भावार्थान तुका भयणी बरी केली, तुका स्वर्न ह्या जागा दाखय म्हणटा. तूं नितळ जालाय म्हणून तूं कानीक पेटय म्हणटा. आपणाकच म्हणचे आपणाक समर्पण दी म्हण जेजू म्हणटा. देखून परत आमी गायत आसतना उपरांत हांव तयार आसा म्हणया. कित्याक स्वामी हांव तयार आसा तुजेशी लागीं सरूंक. हांव तयार आसा तुजे थंय तुजें उतर पाळून हांव जियोंक. हांव तयार आसा तुजेच मोगांत रावूं, तुज्या एकवटांत रावूंक. कशें वेंचीक पूत सांडून गेल्लो फाटीं बापायच्या वेंगे गायलो तशें सोमिया आज म्हजी पुर्ती हांव तयार आय भोव बरी करता आनी हांवूय तयार आसा तुका म्हज्या काळजांत घेवंक, तुका स्विकार करूंक, तुजो मोग करूंक आनी तो मोग पेल्या ती वांटून घेवंक. सांगता आमी गावया. तूं म्हजो सोडवंदार, तूं म्हजो शिकोंदार, तूं म्हजी घटाय, तूं म्हजो देव. सांगता गावया. तूं म्हजो सोडवंदार, तूं म्हजो शिकोंदार, तूं म्हजी घटाय, तूं म्हजो देव. सगळ्या काळजांत तुका आराधन करता, सगळ्या जिवितांत तुजें रूप पळोवंक सोदता, सगळ्या सक्तेन तुजी सेवा करता. हांगा आसा, हांगा हांव आसा जेजू,
वसा जेजू हांगा वसा तू म्हजो गवळी तू म्हजो उजवंदार तू म्हजी गुपी सुवात तू म्हजो देव तू म्हजो गवळी तू म्हजो तू म्हजी गुपी सुवात तू म्हजो देव सगळ्या काळजांत हांव तुका आराधन करता सगळ्या जिवितांत तुजें रूप पळोवंक सोदता सगळ्या सक्ते तुजी सेवा करता हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा सर आमी बसया पावलान एफेसकारांक बरयल्या पत्रांत 5व्या अध्यायांत एक निसांनी 20वी वळू अशें म्हणटा किर्तनांनी गितांनी आनी भक्तीक गायनांनी सगळ्या काळजान सोमयाची तुमी स्तुती करा तुमकां लाभलेल्या सर्व उपकारां खातीर आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताच्या नांवान देव बापाक तुमी सदांच अर्घां दिवया वय मोगाळ भावां आनी भयणी आमी आपूण तळार आसा आमी आनी ह्या पवित्र जाग्यार आमी साहित्य मागलेलें त्या सोमयान आमकां मेळा अशें केलां ताची साकरां जुजे वाज बापा मारिफात सगळें आमकां जारी केलां कित्याक त्या साकराक हांगासर धाडलेलें सायन्स ताच्याच कुशे प्रमाणे तो हांगासर आयिल्लो आनी हांगासर अछाप घडलें आनी त्या सोमयान आमकां सोमेस्तांक आज परत ह्या जाग्याक आपोवन हाडलां आमी अर्घां दिवंक आमची अर्घां उलय ताका समर्पण दिवंक तेंच एफेसकारांक बरयल्या पत्रांत म्हळें किर्तनांनी गितांनी आनी सर्व काव्यांनी तुमी देवाक अर्घां दिया तुमी कितें करतात तें देवाक हरसिल्लें जावं दी आमी करची हर एक कामां देवाक हरसिल्लीं जावं दी देवाच्या नांवान जाय न्ही आमच्या नांवाक कित्याक आमकां रचलेलो देव उत्तीम आनी उन्नत आसतना तें आमचें नांव न्ही बघा देवाचें नांव थंयसर जाय कित्याक क्रिस्त सोयेक साकर हें करता म्हणलें सर्वांक कळी जाय आनी ह्यो संतोश आमी घे जाय तर आतां सर आमचे अर्घां उलय एक घडीभर आमच्या मोतीक आमी हाडया आमचे दोळे आमी दांपया कित्याक मावूनपणी आमी नियाळ करता जायती बरीपणां आमी सकाळीं उठल्या घडये तावन राती न्हिदोंक येता पर्यंत आनी सगळें आमचे न्हिदेंत आनी दुसरे दिसा हें सगळें सोम्याचें वावराचें काम तें निरंतर चलता आमच्या मुखान जायती बरीपणां तो करूंक आशेता पण आमी बरें मौन करी जाय आमकां सकाळीं उठ अशें करूं की तोसू फावो कितले की लोकांक हें बाग फावो जायना थोडे बसलेडेच थोडे न्हिदलेडेच तांकां उठचें बागच फावो जायना पूण आमकां तशें न्ही देवान आनी एक दीस फावो केला देवाक आमी अर्घां दिवया
आनी ताच्या मुखार जायतीं बरीपणां करूंक आपोवन दिलां आमकां केल्ली बरीपणां आमी उगड्या सांकाडया आनी उपरांत वेळ मेळटा आसतना आमी ती समर्पण दिवया आतां तुमची जबाब जावं दी अर्घ आनी ओगलाप तुका सुमिया जेजू Ergani oglap tuka sumiyan Jesu. अर्घ आनी ओगलाप तुका सुमिया जेजू Ergani oglap tuka sumiyan Jesu. ह्या पवित्र येवकरिस्ताद्वारे आमचे मदें सदां वस्ती करताय देखून Ergani oglap tuka sumiyan Jesu. पवित्र उतरान आमचे लागीं उलयताय देखून Ergani oglap tuka sumiyan Jesu. पवित्र संस्कार आनी आमकां तुज्या जिवान भरताय देखून Ergani oglap tuka sumiyan Jesu. तुज्या मनियारांक तुजी प्रतिरुपां जावन दिलाय देखून Ergani oglap tuka sumiyan Jesu. भावार त्यांच्या जम्यान तुजो सांगात दया केलाय देखून Ergani oglap tuka sumiyan आमकां Jesu. क्रिस्ती भावार्थी जावचे भाग फावो केलाय देखून Ergani oglap tuka sumiyan Jesu. आमकां हांगासर तुवें येवंक फावो केलाय आमची वाट सुगम केल्ली देखून Ergani oglap tuka sumiyan Jesu. आमकां मागोवंक बरी सुवात बरो वेळ बरो हावो तुवें फावो केल्ले खातीर Ergani oglap tuka sumiyan Jesu. आमकां हें मागणें करूंक आराधन करूंक गायन करूंक फावो जायचें आसलें बरें खंय आनी आमकां सुमेसा मागोवंक आमकां एकल्याक फावो केल्ले खातीर Ergani oglap tuka sumiyan Jesu. आमकां सुमेसांक तुवें बऱ्या भलायकेन दवरलाय देखून Ergani oglap tuka sumiyan Jesu. आयची सर्व कामां आमी तुज्या नांवान समर्पण करून हांगासर हें आराधन करूंक फावो केलाय देखून Ergani oglap tuka sumiyan Jesu. तुजे थंय वेळ करसूंक आमकां फावो केलाय देखून Ergani oglap tuka sumiyan Jesu. स्वताचें प्रतिरूप तूं जावन आमच्या जिवितांत आसाय देखून Ergani oglap tuka आमकां बरें कुटुंबां जिवीत दिल्ले खातीर Ergani oglap tuka आमच्या कुटुंबांत बरो वावर करूंक आमच्या कुटुंबां सद्यांक फावो केलाय देखून Ergani oglap tuka आमकां सदां न्हीद ल्हान व्हडपीट आशिल्ले तोडे पडी येता तरी आमकां कितेंच अनवरांक सांपडनाची तुवें राखून वेलाय देखून Ergani oglap tuka sumiyan Jesu. आमकां बरी जतन करच्याक सर कुटुंबांत दिलाय देखून Ergani oglap tuka sumiyan आमच्या कुटुंबांत भुरग्यांची देणे फावो केल्ले खातीर Ergani oglap tuka sumiyan Jesu. आनी तशेंच आमकां बऱ्या फुडारीची वाट दाखयल्ले खातीर Ergani oglap tuka sumiyan Jesu. वर्गांत दिता जेजू हांव वर्गांत दिता जेजू हांव वर्गांत दिता जेजू म्हज्या काळजा हांव वर्गांत दिता जेजू हांव वर्गांत दिता जेजू हांव वर्गांत दिता जेजू काळजा आमचे अर्गावले कितें काळजा म्हण आसलें आमी तयार आसा तर ते आतां व्हडल्यान उसारुया Ergani oglap tuka sumiya Jesu. 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 Haw jay म्हणटा Jesu. Haw jay म्हणटा Jesu. Haw jay म्हणटा Jesu मोच्या काळजा. Haw jay म्हणटा Jesu. Haw jay म्हणटा Jesu.
हांव जय जय म्हणटा जेजू काळजा. आनी एक फावटी आमी सांगता कितें आमच्या हर गांवले आसल्यार व्हडल्यान उसारविया. अर्घ आनी ओगलाप तुका सुमिया जेजू. 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 हांव जय जय म्हणटा जेजू. हांव जय जय म्हणटा जेजू. हांव जय जय म्हणटा जेजू म्हज्या काळजा. हांव जय जय म्हणटा जेजू. हांव जय जय म्हणटा जेजू. हांव जय जय म्हणटा जेजू काळजा. मोगाचनो आनी की साहित्य अर्गावले आमच्या काळजा आसूं पुरो आनी मौनपणी आमी समर्पण केलां जावं पुरो. देवाक आमी अर्गां दिवया. हर एक घडी आमी चिंत आसतना आमकां भोगता देवाची महिमा कितली वर्ती. आमी जायते पोटी देवा म्हाका हें दी उस्तुरपार. देवा म्हाका हें दी म्हजें समाधान पाटी. देवा म्हाका हें तूं कर म्हज्या रिणांतलें भायर वा कितें हांवें चिंतलें येवचें ना पंता. ही मात आमच्या दोळ्या मुखार दिसतात. पूण आमच्या कुडींत एक विश्वे बरें करून काम करनासत आमी तें चिंतूंक वचना आमी चिंतूंक वचना. तें केदाळ चिंतचें म्हळ्यार एकलो त्या कश्टान आसूं न्हू आस्पत्रेन आसल्या वेळार डाक्टर म्हणटा इतलें बिल्ल जाता तुमी तयार करून येया म्हणून. तेन्ना आमकां चिंतचें हो शिराची पिडा जाल्यार इतले जातात गे. हार्टाची पिडा जाल्यार इतले जातात गे. लिव्हराची पिडा जाल्यार इतले जातात गे. किडनीची प्रॉब्लम कितें हें जाल्यार इतले जातात गे. डायलिसीस इतले जातात गे. आमी चिंतचें पूण आमकां सारकें आसा आमकां उडास येना तें चिंतून चिंतना. देवाक आमी एक दिसा सगळें आमचें कूट सारकें सांबाळल्या खातीर देवाक अर्गां दिसय. कित्याक एक 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 आमी पळोवंक गेल्यार कोरोडांनी आस्त आमच्या कुडींत आसा पूण आमी साबारपणी बायिल्ली आस्तपती मां सोदता आमी. ताचे प्रॉब्लम सॉल्व जाल्यार आमकां समाधान मेळ्ळें आबा अशें म्हणचें आमी. पूण आमचें भितरलें इतलें सगळें देवान सदांच सॉल्व करूनच दवरलां देखून आमी उडासीक हाडना आमी तें देवाचें काम चिंता करना आमी. देवाक आमी अर्गां दिसय. सकाळीं उठता आसतना हें देवा फावो केलां तुवें. आतां आमी सर उबे रावया. ही एक घडी आमी वापरया. आतां आमी एक थाळयो पेटोवन गावुया म्हणलें गीत गायता आसतना आमी सामको समर्पण दिवया. उगडास हाडया आमच्या कुटुंबा खातीर बऱ्या जिविता खातीर देण्यां खातीर कामां खातीर सगळें आमी सांगाता घालून देवाक आमी हरशीं थाळयो पेटोवनूच आमी थाळयो पेटोवन म्हणलें गीत आमी गावया. ताळयो पेटून गावया रसना वाडूया. सगळ्या आमच्या सक्तेन गावया भक्तेची ती कीर्तना. सगळ्या आमच्या सक्तेन गावया भक्तेची ती कीर्तना. ताळयो पेटून गावया रसना वाडूया. सगळ्या आमच्या सक्तेन गावया भक्तेची ती कीर्तना. सगळ्या आमच्या सक्तेन गावया भक्तेची ती कीर्तना. हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया पातकातावन सुडका दिवं संसाराक आयलोलो पातकातावन सुडका दिवन संसाराक आयलोलो सर्गीचो तो दारवटो आमकां उक्तो केल्लोलो सर्गीचो तो दारवटो आमकां उक्तो केल्लोलो हालेलुया 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 कीर्तनांत तो वासा कीर्तनांत तो ऐकता कीर्तनांत तो आसा कीर्तनांत तो ऐकता पातकां आमची बक्षिता इश्ट आमचो तो जाता पातकां आमची बक्षिता इश्ट आमचो तो जाता हालेलुया 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 ताळयो पेटून गावया रसना वाडूया सगळ्या आमच्या सत्तेन गावया भक्तेची ती कीर्तना सगळ्या आमच्या सत्तेन गावया भक्तेची ती कीर्तना हालेलुया 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 आता आम्ही देवाचे उतर ऐकूया आणि ह्याद्वारे देवाची कुशी आम्ही जाणा जावया सामात्या प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्ता त्या दिसांनी स्नानता जुवांव जुदेयेच्या अरण्या दिसतीक पडलो आणि अशें प्रसंग करी लागलो तुमची पत्की जिनी बदला कित्याक सर्गीचे राज लागीं पावला ताचे सुविशांत तें इसाया प्रवाद्यान सांगलें अरण्यांत एक ताळो बोब मारता सोमयाक एक वाट तयार करा ताच्या पैनाक रस्तो नीट करा जुवांव करया लोवेची वस्तू नेसलोलो आनी ताणे पेंगटाक सामड्याचो पाटो बांदलो देंपे आनी रानमोव ताची खान तो जेरुसलेम शहरांतलो जुदेयेच्या आख्या प्रांत्यांतलो आनी यॉर्दान न्हंय बगलेच्या सगळ्या बैलांतलो लोक ताजे सरशी वेतालो आनी आपली पातकां उसर्न यॉर्दान न्हंयत ताच्या हातांतलें स्नान घेतालो फरीसांव आनी सादुसेव मदले साबार जण स्नान घेवंक आपणा सरशी येतले ते पळोवन जुवांवन तांकां म्हळें हत आग्याच्या पिलानो येवंक आसा त्या क्रोधतावन तुमी सुकोवन घेवयेत म्हणून कोणें तुमकां सत्राय दिली तर तुमची पातकी जिनी बदलल्या म्हूण दाखोवन दितात त्यो करण्यो आदारा देवाचें उतर हें वाकाणी तुका क्रिस्ता सर आमी बसया क्रिस्ततय मोगाळ भावन आनी भयणीनो हांवें सुरवेर सांगलें आमी क्रिस्तियानीच्या काळार आमी आसा जेजूच्या जल्माक आमी तयाराय करीत जायती जाणांनी चिंतूंक पुरो जेजू 2024 वर्सां आदीं जल्मला आनी 26वे जल्म दिवस आमी आचरण करूंक वयचें म्हणजे क्रिसमस आचरण करूंक आनी आमी कितें तयाराय करीत पूण आमी जेजूच्या दुसऱ्या येण्याक आमी तयाराय करचें दुसरें येणें परुजी आमी म्हणटा दुसरें येणें जेजूचें आनी एक येणें जातलें पयलें येणें सकाळांक कळीत आसा पवित्र पुस्तक म्हणटा पयलें येणें जाता तांकां कळीत नासलें त्या दाळाचे परिचय कळीत नासलें तो कसो जल्मतलो म्हणून फकत कोणाक दुतान खबर दिली तांकां मात कळीत आसलें उरल्यांक कोणाक कळीत नासलें हेरोद्रायक सयत कळीत नासलें थंय सोदून येता खंय जल्मला खंय म्हणून आनी जेजू दुबळीकायेन जल्मलो तांकां जागो मेळो ना छत्रांत खंय जागो मेळो ना निमाणें गोरवांच्या खावनेर तो जल्मलो हें सगळें आमकां कळीत आसा पूण
दुसरें येणें कशें जातलें आमकां कळीत ना. देखून जेजू पवित्र पुस्तकां जायती जाणवाय दिता. कशें येतलो बुधवून साकरा बरी धनी आपलो भायर गेल्लो फाटी येत आसतना खाम आनी सगळें मूग दोनू बऱ्यारी राखोन रावन सो साकर भागीस सई नंतर कितें जातलें. आनी एक कडेन सांगलां आपलो धनी फाटी येवंक आनी मस्त वेळ आसा. पवित्र पुस्तक म्हणटा मस्त वेळ आसा. देखून आतां हांव काल करतां घर घट्ट घामत करता पियोन बसता आनी म्हज्या सांगाती साकरांक हांव कशें दिता म्हूण सांगून तसो आसल्यार आनी तांणी चिंतिनांतल्या घडये धनी घरा येतलो आनी ह्या नसत्या साकराक ताका फावो तसली शिक्षा दितलो. देखून जेजू म्हणटा जागृत रावा. एक सोरा बरी थंय येतलें आपोवणें आमकां कळीत ना कशें म्हणून सोर घरा रिकता म्हूण सांगून कळीत आसल्यार गरसो धनी जागृत रावना गी परत्यान विचारलां. म्हणजे आमी आयती रावूं जाय. बी प्रिपेर्ड. आयती रावा तुम्ही जागृत रावा. आनी येंत स्नानीक जो जेजू जल्मोवच्या पयलें सांगता. देखून आमी दुसऱ्या येण्याक तयाराय करची. देखून तें कशें जातलें आमकां कळीत ना. देखून आमकां केदाळ आमकां तें पळोवचें भाग फावो जाल्यार आमकां कळीत ना. पूण आमी एक आमचें जिवीत जागृत. देखून स्नानीक जो हांव तांचें जिवीत सारकें करूंक पळयता. जिवीत बरें करूंक पळयता. आज आमी क्रिस्मस तयाराय करता. जायती तयाराय आमी करता. कुसवार करता नेकेत्रां बांदता कॉम्पिटिशनां पार्टिसिपेट करता. आमचो वेळ आमी कित्याक हे संदर्भ आमी करीत जाय. पूण ताचें सांगता सगळ्या कुसवार सांगता गोडशें सांगता खामा सांगता नितळाय सांगता सगळें आमचे आत्मीक नितळाय बरी जायचय. आत्मीक नितळाय म्हणजे आमचे आत्मो आमी नितळ करून दवरचय. कोणा खातीर क्रिस्ताच्या येण्या खातीर. देखून ह्यो काळ क्रिस्त येण्याचो काळ. संतोषान संभ्रम असो न्ही. देखून ह्या क्रिस्तांच्या छडी आयतारा आनी सगळ्या दिसांनी जांबळी मस्त एक आसा. कित्याक आमचो तो तयाराय असो काळ तो तयाराय करचो काळ तो तयाराय म्हणटा मस्त पुरासान मस्त कश्ट आसा सगळें आसा आनी तो काळ आमी करचो आमी तयाराय. देखून तो तयाराय करचो. आनी क्रिस्मसाक आमी गोल्ड घालता बंगराळी मस्तक घालता कित्याक क्रिस्त जल्माचरण करता आमी. देखून ताजें सांगता पुर्ती तयार आमी करी जाय. देखून मोगाळ भावानो आनी भयणीनो स्नानीक जुवांव जायते निदर्शन आमकां ह्या मुखांत दिता. आमकां सकाळांकी आपोवणें दिता. हांगासर आमी पळयता पातकाक म्हणजे कोटेपणाक पाठ करी जाय तो उलयता. खंयसर सांगता तो तुमची पातकी जिणी बदला म्हूण तो सांगता. आनी तशेंच काळ जमाना नितळ आसा जाय. देखून तो म्हणटा सोम्याक एक वाट तयार करा आनी ताच्या पैनाक रस्तो नीट करा. खोरें पिकास सांगून रस्तो नीट करचो वा कुंटो सांगून जाण नितळ करची ते अर्थ न्ही. बगार आमच्या पातका वरवीं सोम्याचे ते संबंद आमी तुटयल्ल्यो तो वाटो आनी सोबीत असलो नीट असलो सोंको आमी मोडून घाला पातका वरवीं. देव आतां पयस वचून तो परत तुमी सांगता हाडा एक करा नितळ करा सरको करा. आनी हें जावन आसा आमचें आत्मीक जिवितांत आमी तयाराय करचें. आनी अशें आमी सर्व तरांनी ताजें सांगता आमी रावूं जाय. बऱ्यो करण्यो करी जाय म्हणटा. पातकी जिणी बदलल्या म्हणून दाखोवन दितात त्यो करण्यो तुमी आदारा. आनी तो म्हणटा वांटून घे जाय म्हणून तो दाखोवन दिता. कसलें वांटून दिजे. तुमचे मदें कोणा लागीं दोन दगले आसात परचे वंजलांत आमी आयकलें तांतलो एक दगलो पेल्याक तुमी दिया. दान धर्म करा म्हणटा. आनी तशेंच प्रामाणीक जाय जाय. तुमकां निश्चय केल्ले प्रसडीत वासूल करिनाकात. कोणाक सुंकाकारांक जेजू म्हणटा. आमी सासणीक जिवीत जोडी जाय कितें करीत जाय. जेजू म्हणटा सडीत वासूल घेनाकात. तुमकां कितलें नम्य आसलां तितलें मात घेया. आनी शोशण करिनाकात. कोणा म्हणचे शिपाई येवन विचारतात आमी तर कितें करीत जाय. तांचें काम दुसरें. ताका जेजू म्हणटा कोणीय मनशांचे जुलूम करिनाकात. अशें आमी आमच्या हाताखाल आसल्या लोकांतय आमच्या कुटुंबांतय आमी संतोशान समाधानान जिये जाय. मोगान जिये जाय. आमची कुटुंबां संतोशान समाधानान दवरी जाय. आज कुटुंबांत जायतीं पंत आव्हानां आसात. हें एक तर जाल्यार आज आमी तें घेतलें तें मिसांव जियोंक भोव कश्टान जालां. थोड्यांक आसल्या कुटुंबादारांक सांगाताच मोग वांटूं जायना परको मोग आशेतात. आज थोड्यांक कितें सांगतपणां जियोंक जायना. बासांनी सकाळी दिल्या काजारां सांगाता जियोंक जायनात. डिवोर्साक वेतात. एक दोन दिसांनी काजार तुटुल्लीं आसात. एक वर्सा भितर तुटुल्लें आसा. पूण खर्च केल्लो कितलो. येवच्या वाटेक सगळ्यो पाटाक्यो घाल्यो. खोले खोले उजो पुडच्यो शो सकाळी केलें. खोले खोले केटरिंग केलें. खोलो फोटोग्राफी केलें सकाळी केलें. आनी आतां एक नवें साव आयलां.
डिवोर्स जाल्ले उपरांत चेडवान आदलो फोटो काडून कसो अर्दो पिंसो आनी डिवोर्स फोटोशूट म्हूण सांगून सेलेब्रेट करचें डिवोर्स फोटोशूट म्हणून सेलेब्रेट करचें आनी तें फोटो पिंसो थंय ताका परती नवी मुस्तायकी आनी परत डिवोर्स व्हडले स्टिकर कांगून ते फोटो काडचो ताका ही सेलेब्रेशन आतां आयलां डिवोर्स जाल्या पयलीं एक लज आसली आतां ते ना आतां एक संभ्रम तो आनी घरा ल्हान संगतीक जाग्या खातीर वाटे खातीर पयशां खातीर आवय बापाय खातीर कोणी झुजनात म्हाका आवय जाय म्हाका बापूय जाय कोणूच झुजनात कोणूच तुराकार जायनात कोण जायनात तांकां पयस करचे खातीर कितलें झुजतात आस्ती खातीर कितलें झुजतात हांव आतां वकील जावन काम करता जायतीं आतां पळोवंक मेळटात इम्पुरां जायतीं जाणां येतात रडोवन आवय बापूय येतात म्हज्या तुवें जशें गेलां पयलें पर आसलें पुताक सून येता आसतना ती सून कशी भायर आयली न्हय हांकां कश्टूचें या दुखोवचें म्हण आसलें एक पूण तेंय आसा पूण आतां दुवांनी आस्ते खातीर आवय बापूय भायर घालचें मस्त आसात दुवांनीच काजा जावन गेल्यान पूण परत मोगाळ भाव आनी भयणी ही वाटो आमी नीट करी जाय हो वाटो आमी सारकें कर जाय नितळ कर जाय आनी सोम्याक आमी येण्याक आमी तयाराय करचें आनी ह्यो सगळ्यो तश्यो सोन न्हू हांव भाग्यवंतू हांव बरो हांव बरी म्हण दाखोवन क्रिस्ताक आमी खंयच्या रितीन आमी आमच्या काळजान घेवयेत हें आमी चिंतून पळय जाय हें आमी सारकें करी जाय आनी ह्या मोगांत आमी जिये जाय आनी हें आमी सारकें केल्यार खरेंच आमच्या क्रिस्ताक आमी घेता आनी हें भायलें आडंबर आसून देत ते एक त्या वेळा काळा प्रमाणे जाय जाय पूर सेलेब्रेशन जाय सांगाताच आमचे नितळाय आमी सांबाळी जाय आमचे अंतच कन्न दंडळनाशे सत्राय घेया म्हूण सांगलां आमकां अंतच कन्न दंडळनाशे सत्राय घेया हें प्रमुख वांटो आमी कुशीक लोटून भायलो वांटो आमी घेतलो तर तो कांयच फायदो ना पयलें आमचें जेजू देखून म्हणटा सुनो काडल्या फोंडा बरी भितर कुसळाय आसा भायर सुनोकान कितें फायदो देखून त्या शास्त्र आनी फरिजेवांक आतां आयकल्या वांजेलांत तो म्हणटा हत हाग्याच्या पिलानो म्हणटा कोण स्नानीक जुवांव कित्याक म्हणटा कित्याक म्हणटा तांणी सकाळांकी दुरसोवचें तांणी केल्लें बरी पूण आतां तांणी पातकी जिणी बदल्ले करीत तुमकां फायद मेळचें ना आमचो सांगता पातकी जिणी बदला आनी बरी जिणी आदारा म्हणून तर मोगाळ भाव आनी भयणी हें आराधन आमकां एक चिंतूंक एक वेळ जावं आमकां सगळ्यांक सोम्यातय लागीं सरूंक एक वेळ जावं आमकां क्रिस्मसा भोव अर्थाभरीत रितीन थाराय करूंक आमकां फावत असलें जावं म्हूण सांगून मागया आनी आमी ह्या आराधनांत फावत रितीन वांटो घेता आसतना देवा थंय आमी फाटीं येवंक देवान एक संदर्भ दिला आमकां एक अवकाश दिला हें आमी समजून घेवन आतां एक आमी गीत आमी घेवया देवा तावन हांव चड पयस सरलो आतां हांव फाटीं येता आनी कित्याक सोम्याक हांव घेवन येता फाटीं येता आसतना तो सोम्याक हांव घेतलो पेल्या थंय आमी वांटून घेता हें सगळें आमी आठापून भक्तीपणान आमी गीत गावया देवा थंय हांव चड देवा थावन हांव चड पयस सरलो आतां हांव घरा फाटीं येता सर आमी दिंबेर पडया आनी आमच्या मागण्या द्वारी आमच्या विनवण्या द्वारी आनी सगळे सांगाता घालून हें गीत आमी गावया देवा थावन हांव चड पयस सरलो आतां हांव फाटीं येता पाताच्या वाटांनी सडलो सोम्या घरा फाटीं येता घरा येता परतून सांडून वेसोना उक्ते आसा तुजे मोगाचे हात सोम्या हांव फाटीं येता घरा येता परतून सांडून वेसोना उक्ते आसा तुझे मोगाचे हात सोम्या हांव फाटीं येता आमकां आमी समर्पण दिवया आमी जायती मागणी विनवण्यो हाडून आयल्या हांव सांग पुरो सोम्या
नेनारपणान हांवें जायते असलें घडितां कितें आमी आतां नियाळ केलें तसलें म्हज्या जिवितान जाल्यान जावं पुरो जायते फावटी हांव चुकोवन पडलां जावं पुरो आनी हाका हांवें चड गामान दिनासतना म्हजें जिवीत जियेलां जावं पुरो आज हांव फाटीं येतां हांव घरा फाटीं येतां पयस गेल्लीं आतां तुज्या वेंगेत हांव फाटीं येतां म्हाका फाटीं वेता आसतना म्हाका तुजें नवें साव आदारन बरें जिवीत जिवंक तूं फावो कर तुज्या मोगान म्हाका दवर तुजे थंय एकवटाय हें सगळें हांव तुका म्हज्या काळजांत घेवच्याक हांव करचां म्हज्या काळजां मना उगड उसवाडती आनी म्हाका जैताची वाट दाखय सताची वाट दाखय आनी भोव अर्थ्या रितीन तुज्या जल्माक हांवें तयाराय करूंक आनी तुका म्हज्या काळजांत घेवंक फावो कर हें सर आमी मागता सर आतां आमी येद्या व्हडा गीत गावन त्या सुम्याचें बेसांव आमी घेवया आनी आमकांच आमी समर्पण दिवया आमच्या कुटुंबाक समर्पण दिवया आनी सर आमी त्या बेसांवांत एकवटी जावचे खातीर प्रार्थुया Sacramenta săștaman căruia Purviliatia rupa bodla novioriti adaria Sălbon vecea ăstăd vișvia Bavatace Moldivia Să-și mata, să-și puta Ullasani stutisa Podvi măima Săsna, săsna E casarea învățita Tu ca Dogaim cea spirita Să-mi n-avarta Amen प्रार्थुया देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुज्या कस्तांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुजे सोडवणीचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगीसारको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससना Sumia, वंदन तुका दुनिया सरका पृथ्वीच्या रचणारा काकूळ तुझी धाकय जीवित तुझे लाभय देवा आमच्या काकुळदारा प्रणाम तुका सौम्या वंदन तुका दुनिया सरका पृथ्वीच्या रचणारा काकूळ तुझी धाकय जीवित तुझे लाभय देवा आमच्या काकुळदारा मांडून घेता आम्ही सगळे सृष्टीसनी तू मोठं सर्वस्पदनी वर्णूक आमच्या जायना पदवी तुझी होती कशी का तुझी कीर्ती प्रणाम तुका सौम्या वंदन तुका दुनिया सर्गा पृथ्वीच्या रचणारा काकूळ तुझी धाकय जीवित तुझे लाभय
देवा आमच्या काकूळ करा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सम्य जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमो आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमची सोवे आसो. जेजू ख्रिस्त थंय मोगाळ भावान आनी भयणीनो देवाची खुशी जाणा जावं न्हू आमी तिच्या एक हाडूंक हर प्रयत्न करया आनी हेच्या वांजेलान ती मरयेक बरी खबर मेळटा आनी ती विचारता अशें घडचें कशें हांव आजून हांवूंक वर पूण देवदूत देवाची खुशी मरयेक कळीत करता आनी मरी म्हणटा हांव सर्वेस्पराची साकरन तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. आज आमी एकल्यांनी देवान आमचे थंय कसली खुशी ज्यार एक हाडूंक आमकां आपोवणें दिलां तें आमचे मुखांतर देव हाडूंक आशेता म्हणल्यार आमी समजूं जाय. हांवें करयत गे म्हाका जाता गे हांवें समाधानकांनी वावरूंक जाता गे हांव एकल्यान कालें करचें कुटुंबांत अशें आमी चिंतून बसच्या की देवान एक म्हाका संदर्भ दिला देवान म्हाका एक अवकाश करून दिला हांव म्हजें प्रयत्न करता देवाच्या विश्वास दवरनो अशें म्हणून आमी जर प्रयत्नाक देवली हांव तर वा त्या वावराक देवली हांव तर आमची सेवा संपूर्ण जावच्यान दुबावना. देवूस आमचे उदिशी रावून ते वावर मुखार व्हरतलो असले कृपा ह्या बलिदाना वेळार प्रतिरीतीन आमी मागोवन घेवया. हे गडपर मावून रावन आमची सर पातकांय वळखून घेवया आनी पवित्र मिसळें बलिदान भेटयत आसतना आमी फवतीन भेटोवच्याक आमी आमच्या पातकाचो उगडास करून नितळ करणी आदारूंक आदार मागया. सांगता आमी म्हणुया हांव पातके सर्व पुतळ्यारा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनाची तोंतोनांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भगवंतास हांव वारी मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करातून प्रार्थन मागता. सर्व पदवीदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बोमोगाळ बापा साजुजे वाजाक परजळीत मागण्या आनी दुबळेकायेची जिणी जिवून तुजे परजेक देखी बरीत जिविता मुखांतर साक्ष दिवंक फावो केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. आमी ताच्या पावलांनी चलोडू मागण्याच्या आनी दुबळेकायेच्या स्पिरितान नवे जिणयेची साल धरूंक आमकां तूं फावो कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुजे सुवेनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेतेन राजवट चलयता ससनाच्या ससना. इसाइया प्रावादेच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्परान आहाजा कडेन उलोवन म्हळें तुज्या सर्वेस्पर लागीं एक खुणा माग ती पाताळांतल्या गुंडायेंतली वा उंच सर्गा वयली जावं. पूण आहाजान जाप दिली हांव मागचो ना हांव सर्वेस्पराची परिक्षा करचो ना. तेन्ना इसाइयान म्हळें दाविदाच्या घराण्याचें न्हू चीत दिवन आयका. तुमी मनशांक सतायली तें तुमकां पावलें ना म्हूण आतां म्हज्या देवाकी सतवंक सोदतात. देखून सर्वेस्परूस तुमकां एक खुणा दितलो.
पळय, एक तरणाटी स्त्री गर्भेस्त आसा, ती एका पुताक जल्म दितेली आनी ताका इमानुएल म्हूण नांव दवरतली. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. श्लोक. आपले भितर सरता सर्वेस्पर तोसू महिमेचो राजा. आपले भितर सरता सर्वेस्पर तोस महिमेचो राजा. सर्वेस्पराची जावन आसा प्रितम आनी तांतली सगळी ग्रेस्तकाय. संवसार आनी तांतले निवासी सगळे ताचेच. ताणेंच प्रितम दैर्या वयर स्थापीत केल्या आनी उदका राशीचेर तिका तीर कर्ण दवरल्या. श्लोक. आपले भितर सरता सर्वेस्पर तोस महिमेचो राजा. सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक चडूंक मेळात, ताच्या पवित्र तळार पांय दवरूंक कोण तो योग्य, जो नितळ हाताचो आनी निर्मळ अंतस्करणाचो, खंयच्याय बोंब्याक आपलें काळीज उबारीन तसल्यांक फावो. श्लोक. आपले भितर सरता सर्वेस्पर तोस महिमेचो राजा. तसल्यांक सर्वेस्पराचो आशिर्वाद लाभतलो. ताच्या सडवंदरा देवाची कृपा तो जोडतलो. असली मनशां तुजें दर्शन मेळोवंक आशेतात, तुजे मुखामोळ पळोवंक अत्रेकतात जाकोबाच्या देवा. श्लोक. आपले भितर सरता सर्वेस्पर तोस महिमेचो राजा. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. दाविदाचे सावये सासनीक राजाचे दरवटे तूं उक्ते करता. काळोखाच्या बंदींची येतल्या सुटका दिवंक तूं तांये. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुकाय सौम्या. 6व्या म्हयन्यांत देवान गब्रिएल दुताक गलिलेच्या नजरेत नांवाच्या एक शहरांतलो एक औंकवारीसरशी पाठयलो. हिका दाविदाच्या घराण्याच्या जुजे नांवाच्या एक दादल्या लागीं करार जाल्लें. ते औंकवारीचे नांव मरी. देवदूत भितर सरन तिचे लागीं म्हणालो, नामान देवाचे कृपेन भरलेले, सर्वेस्पर तुजे सांगता आसा. ही उतरां आयकून मोरी सगळीच शर्मेली आनी हो नामान कसलो जावी येता म्हणून आपणा इतल्याक चिंतूंक पडली. तवळ देवदूतान तिका म्हळें, भिये नाका मोरये. देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या. पळय, तूं गर्भेस्त जावन एक पुताक प्रसूत जातली. ताका तुवें जेजू म्हणून नांव दिवंक जाय. तो वर्तो जातलो आनी परमोन तसो पूत म्हणून ताका आपयतले. ताच्या पुर्वज बापा दाविदाचें राज्य सर्वेस्पर देव ताका दितलो आनी जाकोबाची संततीचेर सदां काळ तो राजवट करतलो आनी ताच्या राजवटकेक अंत आसचो ना. पूण मोरी देवदूता लागीं म्हणाली, हें घडचें कशें? हांव आजुनी औंकवार. देवदूतान तिका जाप दिली, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमोन्नताची सकत तुजेर सावळी घालतली. देखून तुजे तावन जल्मोच्या भुरग्याक भगेवूं तूं देवाचो पूत म्हणटले. आनी पळय, तुजी संबंदीन एलिझाबेथ आपले मतारे प्रायर एक पुताक गर्भेस्त जाल्या आनी वाजडी म्हणून लेख तिका हो 6वो म्हयनो. कित्याक देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना. तेद्वा मोरयेन म्हळें, पळय, हांव सर्वेस्पराची साकर्ण, तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. तितल्यार देवदूत तिचे सरशिलो
गेलो. देवाचे उतार हे वागणी तुका क्रिस्ता. पळय हांव सर्वेस्पराची साकर्ण तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. जेजू क्रिस्त थंय मोगाळ भावानो आनी भयणीनो आनी मोगाळ भुरग्यानो, मोरयेची एक जाप जाल्लेंच देव थंय तावन गेलो. म्हणजे ताचे उपरांत संभाशण ना. ताचे पयलें जायतें संभाशण जालें. मोरयेन हें घेवचे खातीर तिच्या संबंदीन एलिझाबेथ विशयांत ती देवदूतान सांगलें, पळय तिका अशें जाता आसतना तुका जावचें कांय व्हडलें, ती व्हडली कांय गजाल न्हय. ती वांसडी उतार प्रायर आसली, तिका भुरगें जालें खंय, तूं अवकार म्हणटाय हें सगळें जातलें कित्याक देवाची मांडावळ ती. एकलो व्यक्ती आपल्या बरी बरी तो टॉक्स दिता, भाशणां दिता आनी तशेंच बऱ्या बऱ्या लोकांक तो एड्रेस करता. आनी ताच्या एका टॉकांत सुरवेत ताणें सांगलें, तो जनारी तो अशें म्हणटा एक गजल. एक पोटी एक कावळो खंय, तो बसून का का बो मारता आसतना सक्कर ताका मेळटा आनी पातोर उडयतात. तो बसल्या रुखाक आनी तो थंय धांवता आनी एका गांवाक बेता. थंय वचून थंय म्हणी सुशेग मेळत म्हूण चिंता आनी थंय बो मारता. आनी ताचो कर खा खा ताळो आयकत आसतना थंय फातोर मात न्हय, कोणाचे लागीं बंदूक आसली तो बंदूक धरन गुळो मारून पळयता. थंय धांवता तो आनी फाटीं हांव फाटीं म्हज्याच गांवाक येता, थंय इल्लें म्हणी सुटका आसा म्हूण सांगून थंय फाटीं येता. आनी थंय गेल्लो सो ताका कोगुळ मेळटा आनी कोगुळे लागीं वेता तो आनी विचारता, न्ही कोगुळे तुजोय रंग एक काळोसो म्हजोय काळोसो, तातूंत कांय फरक ना, एकतल्याक आमी दिसता. पूण तुवें कूक आवाज करता आसतना वा पदां म्हणटा आसतना लोक बऱ्याक लागीं येवन आयकता, संतोश पावता, हांसता. पूण हांवें म्हज्या ताळ्यान हांवें पदां म्हणटाना वा उलयतना आवाज करतना म्हाका कित्याक तितलो लोक रागार जाता, कित्याक धांवडायता म्हाका. तें कन्नडान तो अशें म्हणटा, ಜಾಗ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ರಾಗವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸು. जाग्यान कांय फायदो ना, तुजो राग बदलायसो म्हणटा. जागा तुवें हांगा खंय गेल्यार तुका थंय पातोरूच पडचें, थंय आनी कडेन गेल्यार थंय पातोरूच पडचें. पूण जो राग बदली, पूण तातूंत नीत उपरांत तो सांगता, ताची नीत तो उपरांत सांगता. ವಾದಿಸುವವನು ಎಂದಿಗೂ ಸಾಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಾಧಿಸುವವನು ಎಂದಿಗೂ ವಾದಿಸುವುದಿಲ್ಲ. कोण साधन करूंक पळयता तो मौनपणी ताचें काम करनच रावता. आनी कोण गेल्ले गेल्ले गलाट्या देवची आनी आपणान केल्लें सोमा म्हणचें, आपणें ल्हान इल्लें काम केलां व्हडली व्हडली समाजसेवा म्हूण चिंतचें, आपूण एक बसून इल्लें मागणें केलें हांव व्हडलो मागणें मनीस सगळ्या संवसारांत दाखोवचें. आनी हें पुरो केल्लो मनीस कितें साधन करिना, तो ताचे तो करनासता, पूण कितें सोडलो फायदो जोडिना. पूण कोण बऱ्या रितीन करनासता, काम करता, तो कितें सांगना की हांव इतलें व्हडलें काम केलें म्हणून. जायते फावटी कुटुंबांनी हें पळोवंक मेळटा. दादलो कितलीं वर्सां घडल्या रे, तो एक दिसी म्हणना हांव तुजे खातीर घडलो, सांगना. हांव भुरग्यांच्या खातीर हांव घडलो, सांगना. तो करनच काम आसता, तो चिंता म्हजें हें कर्तव्य, म्हजें काम हें तो करनच आसता. तेच थोड्या कुटुंबांनी जर तर पतीन घडटा घोव घडना तर हांवें कितलें घडल्यार पावना, कितलें करशिल्यार पावना अशें आवाज येता. म्हणजे हें आमी जर तर म्हणजे कुटुंबाचें काम बरें काम हांव कुटुंबा खातीर करता म्हणून सो व्यक्ती हांव ಎಂದಿಗೂ ವಾದಿಸುವುದಿಲ್ಲ, हांव सादिसी तो दिसताने तो करून दाखयता. वय मगाळ भावा आनी भयणी, आमी आज आयच्या वांजेलांत हें सगळें जय मरयेन तें विचारलें अशें घडचें कशें. पूण उपरांत ती म्हणटा देवाच्या कुशेक काल्तिमान घालता, उपरांत थंय तावन तिचें निमाणें जेजूक ताच्या मिसावाक समर्पण दिता पर्यंत ती कांयच आवाज करनासतना आपल्या पती जुझेल सांगता. दोगांय ताच्या वावराक ताका तयार करतात, सगळें काम करतात. आनी हें दिल्लें ताका
तिका मेळ्ळें तें आपोवनूय मोगान स्विकार करतात. देखून आज आमी सगळ्यांनी मागत जाय कोण खंयच्या आपोवण्यांत वा मिसांवांत आसात म्हणलें गरज न्ही. देवान तांकां त्या त्या वेळा काळा प्रमाणे त्या त्या मिसांवांक विंचलां. आमकां याजाक जावं थोड्यांक धर्मीक जावं थोड्यांक काजर जिविताक थोड्यांक आंकवारपणाक कितें विंचलां. पूण थंयसर जर तर ताचो फायदो जोडून घेतात तर ते देवाक आपणाची उत्तम सेवा समर्पण दितात तर आपूण करची ती सेवा जायती पंथावनां आमी पळोवंक मेळची कुटुंबान मेळटात. कित्याक कुटुंब एक बेज एक फावंडेशन म्हण येता. थंय तावन सगळें कोण पापसाहेब जालें जाल्यार तो सर्गंत हांव देवून आयिल्लो न्ही. कोण याजाक जालो जाल्यार तो खंय तांणी आपूण हाडलें न्ही ताका. म्हाका तो कुटुंबांतच जल्मलो कुटुंबांत ल्हान व्हड जाल्लो. देखून कुटुंब जावन आसा सगळ्या मिसांवाचें एक मूळ वा ते भंडार म्हण येता आनी त्या भंडारांत हांव बरें साव भायर हाडूं जाता. देखून कुटुंबां बरीं आसूं जाय कुटुंबां जिवीत आसूं जाय. आनी मरयेक हांगा कुटुंबां जिविताक आपोवणें मेळ्ळें. एलिझाबेथेक हांगा उलो केला तिचीं कुटुंबां जिवीत आमी पळयता हांगासर. देखून कुटुंबां जिविताक कोण वावर करता हांव इंदिगू वादिसूं दिला 6 दीस तरी दिसताले जर तर बरें नितीवंत कुटुंब बांदून हाडूंक. देखून मरयेची देख आमी घे जाय मरयेची सहाय आमी घे जाय आनी त्या मारिफात आमची कुटुंबाची न्ही बऱ्या रितीन बांदून हाडूंक आमी वावर करया. आनी सांगात या पोंथळाक सांजुजे वाजबाप आयिल्ल्यान आज आमी हांगासर आसां आनी ताका सोमयाचें प्रेरण ताका मेळ्ळें हें मिसांव करूंक. खंय आसलो खंय तावन गे खंय येवन हांगासर येवन हें हांगासर एक व्हरतें अजाप घडलें आनी आज हांगा जायतो भावार्थ आमी सर्व जियोन आसां असो जाल्यार सांतांच्या बऱ्या जिणे मारिफात ताका तें आपोवणें मेळ्ळें. ताणें व्हडलो आवाज करूंक ना. ताका दिल्लें काम तें मिसांवाचें भोव मौनपणी केलें आनी करता आसतना ताका आयिल्ले अनवर हांगासर जाल्ल्या व्हरते अजापा मारिफात लोकांक दिसून आयलें आनी भावार्थ आनीकी दृढ जावंक खरो जावंक आनी क्रिस्त थंय पावोवंक शकलो. तर हें सगळें आपोवणें तुका आनी म्हाकाय मेळटा वेळा काळा प्रमाणे. देखून तें आपोवणें मोगान आमी करया. युवाजनाचें काम बऱ्या रितीन तुमी करा. घरात जावं बरो समाज जावं बरो वा फिरगेजीन जावं बरो खंयसर आसा तें बऱ्या रितीन करा. आनी वडिलां तुमच्या भुरग्यांक थंय बरी जबाबदारी पाळा. हें हांवेंच करीचें गे हें म्हजें काम गे अशें न्ही. सकाळीं तांचें काम आसा. देखून दादले तांच्या वावरांत तांच्या कामांत तीर रावता आसतना आनी कुटुंबां बरो मोग दिता आसतना हें सगळें काम बरें दिसता. आनी मालगडी कुटुंबांत आसात तें वचनय बागार तें बेसांव म्हूण आमी घे जाय आनी हें बेसांव आमी जोडी जाय. आनी जायते फावटी कुटुंबांत मालगडी म्हणटा कितलें चिरचिरी करता कितलें उलयतात म्हणटात. असलें न्ही तें एंबता उपरांत वा थोड्यांक इल्लें पयलेंच उपरांत परत एक भुरगेंपण मेळटा म्हळ्यार तें आजकाल सबार हांगतलें तें मेळना. कित्याक हे आतांची वखदां आतांची खाणां म्हणटा आसतना लांब आवूंक ना. पूण आसलें व्हरतें बेसांव म्हूण घे जाय तें आनी एक भुरगेंपण परत मेळचें. भुरगें कितलें रडल्यारय आमकां किरकिरी जायना. कितले पोटी आमकां आपयल्यार संतोश सुचतो. कितलें हांसतात तितलें संतोश. कितलें वस्तू ओन घालतात खेळटात आमी आनी कितें दिता. पूण प्रायवंत तीच मोवाळाय भुरग्यां थंय दाखयली आमी तीच आवय बापूय आपणाच्या मलगड्यांक आमी दाखयना. तें कुटुंबां तावन वंचीत जातात कुटुंबाच्या मोगा तावन. देखून आजकाल जायते आसरे भरल्यात. मरयेक मेळ्ळें मिसांव आमकांय मेळना तांकां सांगात दवर तांकां मोग दी जाय म्हणलें विसरता आमी. देखून आसरे दीस वेत हांवें आसरे सोडून येतात. आसऱ्यांचे सामको सोडून जाता कोडयाळांत आनी सडसड जावनूच आसा आमचें. कित्याक म्हळ्यार कुटुंबांत तांकां आसरो मेळना. आमी कुटुंबांत आसरो चलयना आमी. कुटुंबांत आमी कुटुंब चलोवचें कुटुंबां जिणी चलोवचें. थंयसर एक वा दोगां प्रायवंत सड्ड म्हळ्यार आसची आनी आमी सेवा करी जाय. पूण आसऱ्यांत जायतीं जाणां आसात तांकां तो रावंक जागो तो न्ही. तांकां तांणी रावंक जागो कुटुंबांत आसा जाय. देखून हें आमी अर्येकल्यांनी मानून घे जाय. अर्येकलें तांचें जें काम मिसांव बऱ्या रितीन केल्यार आमी अर्येकलीं देवाच्या कुशे काल्तिमान घालता आनी आमी म्हणटा पळय हांव सर्वेस परस साकर वा साकर तुज्या शब्दा प्रमाणे तुज्या उतरा प्रमाणे तुज्या त्या मिसांव दिल्ल्या त्या स्पिरितान हांव तें फुडें व्हरता म्हणून सांगून आमकां सांगूंक धैर्य मेळटलें आनी आमी खऱ्यान तें करतले. परत आमी वाद दिसूंक वेचे नाका बगार आमी साद दिसून दाखोवया. म्हणजे आमी कितें तरी करून दाखोवया. आमी उतरांनी कितेंच करूंक जायना बगार करण्यांनी करून दाखोवया. आमेन.
तुका बलिदान बापा तुका मी हात पेटयता उपून घे सर्वच आमचे तुका मी समर्पिता उंडो गोवांचो आनी वायंदा कांसो काने किरकोळ तरी गुर्थो मोगासो उर्गात बलिदान बापा तुका मी हात पेटयता उपून घे सर्वच आमचे तुका मी समर्पिता मुझ्या मोगाळ भावानो बहिणी आणि भुरग्यानो हे मुझे आणि तुमचे बलिदान सर्व पवित्र देवा बापाक मानतात असलें जावन दिवन मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनापै महिमे आमच्या एकट्या पवित्र देवा सर्वेस्व म्हणून घेऊ सृष्टीच्या रचणारा सर्व मनशांच्या तारोका आपले परचे खातीर सांजुजे वाजान कतकतीक मोगान भेटयले मागणे आणि कलतेपणाचे सादें जिवीत तुका भोवमान वाले हे सशे गुण आमच्या काळजांत वाडय आणि नितळ निर्मळ काळजान या पवित्र जीवनांत वांटो घेवंक आमकां फावो कर हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवे सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमेन सर्वेस्पराते उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया वैश्यामी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पोद्वेदर आणि ससनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्वंतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूं फावो ओ कैदो नीतीसो आनी आमच्या फायद्यासो संतोष भरीत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुझ्या सेवका सांजुजे वाजा पसोतो आमी तुका दिन वाचताव भावार्थाच्या आणि मागण्याच्या उजवाडांत तुझ्या पुता जेजू क्रिस्त सांगात जोडून कलतेपणाच्या आणि दबळकेच्या स्पिरितांची येऊन तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षण जावन फावो केलोय यें ताचें देखी बरीत परजळीत जिवीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जळयता आणि ताच्या मागण्याच्या दरम्यान आमकां सर्गेचो आदार दिता देखून वर्णूंक नजो जाल्ल्या आनंदान सर्गीच्या सर्व दुतां भक्तां सांगाती आणि सगळ्या तुझ्या रसना बराबर व्हडा उल्हासान तुजी स्तुती गायता सर्वेस्पतो सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा होऊन सर्गी तुकाच होऊन सर्गी तुकाच सर्वेस्पराचे सर्गी तुकाच ओ सर्गी तुकाच बापा करोस तू पवित्र तून सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून हिंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमेन जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आपले कुशेन कस्त मरण सोसूंक विचादी ताने वुंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसां दिलो आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासो तूं समर्पोवची
तेच परी जेवण जातास ताने काल्च घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांदिली आनी म्हळें तुम्ही सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्च नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसने मेळच्या तुमचे बसोत आनी सुमेज मनशा बसोत तें वारवतलें हे म्हज्या वगडासा करात. भावडता सोगुट परगटुया सम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे पुनर्जीवन पोर आम्ही परगटता तुझ्या येण्या सम्या जेजू आम्ही अत्रेकता. बापा जिसच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी इसरवणेची काल्च आमी तुका समर्पण दिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे प्रेतमेचेर विस्तारलेले तुजे पोय सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पिटर पाऊल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या आबा भणीचे काकोळच कर तांकां तुजे सगळे मेल्यांत समेस्तान तुजे परजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांचेर दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मुर्या देवाचे माये संगाती भगवान जुजे तिचो पती भगवान धर्मदोत भगवान जुजे वाज आनी सर काळीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावोवंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा सर्व वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या ससना. आमच्या सडवंदरची आज्ञा मनात दवरून सुम्यान आमकां मागोवंक शिकयलें. आबा बापा म्हणलें मागणें म्हणून सर्गीच्या बापाक आतां आमी उलो मारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वीस प्रासर वायटांतली कसल्या अनवरांतली पिडेशिरेंडी तूं आमकां निवार. देखून जिवितांत सवस्त काही आमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवोशन अत्रेक्तलांक आमकांच्या उदार काकुळतेन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर आकारांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म जांवळें तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण पवित्रच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येतयेन राज व्हड चलयता ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती इस्तांक काळ तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी.
पळयात होच तो मोडलेलो उंडो जेसू ख्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपोवन लाभली आमी प्रती एकली सुभागी सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना पूण चवतरणीस म्हाका भलायकी मेळटली. ಪಾನ್ ನಂಬರ್ 151, ಗೀತ್ ನಂಬರ್ D21. जेसू सडवणारा ही मोच्या काळजांत ताणी बिडाक थंयसर कर जेसू सडवणारा ही मोच्या काळजांत जेसू सडवणारा ही मोच्या काळजांत ताणी बिडाक थंयसर कर जेसू सडवणारा. सुम्या मोजा मोका तुजो अमोल करता म्हाका सगळोच दिता तुका घेवका शेता तुका चिंकला लेता ये तू काळजांत मोज्या ही मोज्या काळजांत जेसू सडवणारा ही मोज्या काळजांत ताणी बिडाक थंयसर कर जेसू सडवणारा. तूं सगळोच म्हजो आनी हांव सगळोच तुजो जेसू हांव अतरेकता हे तूं म्हज्या देवा आनी तूं म्हज्या जिवा रामोचे सांगाता ही मोज्या काळजांत जेसू सडवणारा ही मोज्या काळजांत ताणी बिडाक थंयसर कर जेसू सडवणारा ही मोज्या काळजांत जेसू सडवणारा ही मोज्या काळजांत ताणी बिडाक थंयसर कर जेसू सडवणारा. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा ह्या बागी दिसा तुझ्या आपोवण्याक पाळो दिवन आयिल्ल्या तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणांत दादोस केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. आमी सेवलेल्या सर्गीच्या जेवणा वरवीं तुझ्या एकवटांत जियोवची तान आमच्या काळजांत सडय आनी सांजुजे वाजाच्या परजळीत शिकोवणे आनी देखे वरवीं तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगटूंक आमकां तुजी कृपा दी. हे आमी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं सर्व पदवीदार देव दयाळायेन तुमचेर आशीर्वाद घालूं आनी तुमकां सर्व वायटा विघ्नांतली निवारूं. दैवीक शब्दाच्या उजवाडा वरवीं तुमकां बाबार्थान बरवोशन आनी मोगान तो बरूं आनी तुमची कुटुंबाजिनी बऱ्या करण्यांनी सफळ करूं. शांती समाधानाची वाटेर तुमची पावलां सांबाळून
बापाचे कुशे परमने सोलूंक आनी अशी सर्गींच्या सुखाक पावूंक तुमकां फावो करूं. आनी सर पदवी दर देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सोबीत सदां आसूं. वचून या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. देखून बसात. मगाळ भाव भयणो सांजो जेवास बापा मारिफात ह्या पवित्रार बरेपण जोडूंक आयल्या तुमकां सर्वांक ह्या पुणशे तसो रेक्चार मनादी आशिसिरे बेल्लो बापाच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान मोगाचो येवकार मागता आसतना तुमी हांगासर येवन भेटयले सर्व तुमचे इरादे सफळ जावन दी म्हणलें आमचें मागणें जावन आसा. आयच्या दिसाचें भक्ती महोत्सव लावन वेल्ले मनादीक बाप पाऊल सेबॅस्टियन डिसोजा प्रस्तुत कोर्डेल फिरगये सहायक विगार जावन सेवा दिवन आसात. मोगाळ याजक बापानो तुमी आमकां आराधना मुखान जेजू सवें सांगतपण दिलें. मीस आनी देवाच्या उतराच्या नियाळा मुखांतर आयच्या भक्तीपणाक तुमी आदार दिला. हांगासर आसच्या सर्व भक्तिकांच्या नांवान आनी पुरुष ताच्या रेक्चर मनादी आसीस बापांच्या नांवान म्हज्या नांवान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमच्या मिसावाक सर्व बरें आमी मागता तुमकां देव बरें करूं. कुमसराक सांगतपण आनी कुमक केल्ल्या फरंगी पेटे कोय तेजे याजक मनादी दिलराज बाप आनी मानादीक दिपाक तुमकांय देव बरें करूं. कदारांचें मुखेलपण घेतल्या मानेस डेनीस गोंजाल्वीस आनी ताका सांगात दिल्ल्यांक व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करच्या मानेस लयनल ते डिवायन वर्ड चॅनलार प्रसार करच्या मालाक मानेस स्टीफन मेंडीस आनी सर्व सिब्बांदेक देव बरें करूं. सांजो जेवास बापा मुखान देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. मोगाच्या सेवेरुपी रंतपाचें मुखेलपण घेतिल्ल्या बाळोक जेजू सुनांगळा वाड्याघरांक देव बरें करूं म्हणटा आसतना सांजो जेवास बापा मुखान देवाची आशिर्वादां तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर आमी मागता. येवच्या शुक्रारा मोगाची सेवा सांतांचोन अर्कान वाड्याघरांक जावन आसा. हांगासर सर्व रितीने सेवा दिल्ल्या आनी दिमच्या इगर झाडून पुसून नितळ करच्या मिसा सर्व रितीची तयारी करच्या दान मिसांक घेवन कुमोक करच्या स्टॉल पळोवच्या मिसा वेळार वासा पोसच्या कानीक जमो करच्या दानारुपी पुणशेताच्या बरेपणाक कुमोक करच्या आनी विविध रितीने हाताघात दिवन वावर करच्या. सांजो जेवास बापाच्या सर्व भक्तिकांक आनी तुमकां सर्वांक सांजो जेवास बापा मुखान देवाची आशिर्वादां आमी मागता. कळवणी भलायकेची तपासणी करच्याक फादर मुल्लार होमिओपॅथी हॉस्पिटलाचे डाक्टर आसात हाचो फायदो तुमी जोडचो. मिसार वचपां वाचूंक कशी व्हरतले आनी शुक्रार आराधन सुरू जावच्या पयलें म्हणजे 10:30 वरां पयलें म्हाका येवन मेळचें. एका शुक्रारा 10 वरार तीर्स कुमसारा 10:30 वरार आराधन मीस नोवेन आनी सर्व भक्तिकांक जेवण. आपच्या मदें पुणशेत उक्तें आसा. धार्मीक वस्तू खातीर स्टॉल उक्तें आसा. तुमकां मिसां आनी दान दिवंक आसल्यार दफ्तरांत दिवयेत. जानेर म्हयन्याची जेजूची सुवार्ता सांजो जेवा स्टॉलांत मेळटा. प्रत्येक 10 रुपये तुमी घेवची. आमच्या सर्व दानींक हितचिंतकांक भक्तिकांक सर्वांक ह्या पुणशेताचो रेक्टर मनादी आसीसी बापाच्या नांवान म्हज्या नांवान तुमकां नतलां फेस्ताचे शुभाशय आमी पाठयता. जल्मोंचो जेजू तुमच्या कुटुंबांत शांती समाधान एकवट आनी माया मोग रास करूंक आदार कृपा बेसांव दिवं दी म्हणलें आमचें मागणें जावन आसा. येवच्या शुक्रार 20 आनी 7 तारीख 20 आनी 8 तारीखेर निरापराधी बाळकांचें फेस्त जावन आसा. देखून 20 आनी 7 तारीख शुक्रार दिसा हांगासर भुरग्यां खातीर बाळकां खातीर आनी भुरग्यां खातीर विशेश मागणें आराधन आनी तांचे पासत बेसांव तांकां बेसांवां आनी हें सर्व हांगासर आसतलें. देखून तुमच्या नेलतुल्या भुरग्यांक आनी इतर भुरग्यांक इस्कोला वेच्यांक सर भुरग्यांक हांगासर हाडून येयात आनी ह्या भक्तीपणांत वांटो घेयात अशें बाळक जेजूची आशिर्वादां तुमी जोडूंक तुमच्या भुरग्यांक प्रेरण दियात म्हणलें आमची विनंती जावन आसा. हेरांक तिळसिया आनी तुमी हजर जावंक आमची विनंती. तुमकां समेस्तांक परत देव बरें करूं. आयच्या दिसाच्या जेवणा बाबतीन दान दिल्ल्यांची नांवां आमी सांगता आसतना हांगासर तुमी आसात तर ह्याच्या पयलें तुमी दान दिलां वात वरुणां तर मनाची वात प्रधान ह्या जाकातावन तुमी घेवची ते तुमकां दितले. जेवणाच्या बाबतीन दान दिल्लें जावन आसा. सुनीता डिसोजा पानीर 500 रुपये.
सेवरीन डिमेल्लो विटला 1,500 रुपये, डॉल्फी डिसोजा पेरमानूर 500 रुपये, प्रमिला डिसोजा पाणीर 1,000 रुपये. तेच बरे निस्त्याची केळी दान जावन दिल्यांत विन्नी डिसोजा आनी कुटाम वर्काडी ह्या पुनशताच्या बरेपणा दान दिले जावन आसात. डेनिस फर्नांडीस मेंबाळ 5,000 रुपये, अरुण पिंटो मुंबई 3,000 रुपये, लवनी डिसिल्वा मुंबई 2,000 रुपये, विन्सेंट रोड्रिगस विटला 1,000 रुपये. सर्व दानींक आमी देव बरें करूं म्हणत आसतना सांजुजे वास बापा मुखांत देवाच्या आशिर्वादां तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आमी मागता. वाती मनाची वात वांटल्या मनादी बाब पावल तुमकां देव बरें करूं. आतां नवेना खातीर दया करून उबी रावात. Dekkan bëshja Mogachano देवान सांजुजे वाज बापा मुखांतर आमी मागल्लें आमकां फावो केला. उपकार आठवचे हांगासर इरादे आसात. अर्गां जावन ताप गूण जावन बरी भलायकी फावो केल्ल्या अर्गां पटयल्यात. कॅनडाचे 1 लाख वर्क परमीट फावो जाल्ल्या खातीर अर्गां. एका भयणीचे समस्ये परिहार जावन रिपोर्ट नॉर्मल आयिल्ल्या अर्गां. एकल्याच्या पाटीचे दुखे खातीर हांगासर मागल्लें. पाटीचे दूख गूण जाल्ल्या अर्गां. बरें काम मेळिल्ल्या खातीर अर्गां. मोतीक सवकसाय मेळोवंक ह्या थळार येवन मागल्लें. मोतीक सवकसाय मेळ्ळ्या अर्गां पटयल्यात. ते सावा कॅन्सर पिडेन कश्टांच्या एकल्याचें ऑपरेशन बऱ्या तरान जावन बरी भलायकी मेळच्याक. केस झडचे रावोवंक. हातीन धरिल्लें नव्या घराचें काम बऱ्या तरान जावच्याक. बरी सैरीक मेळच्याक 5 जाणांक. मोतीक समाधान मेळच्या खातीर 4गांक. बरें काम मेळच्या खातीर 5 जाणांनी मागलां. BSc नर्सींग करून गव्हर्मेंट सीट मेळिल्ल्या एकल्याक मुखले शिका बरें करून करपाक. एलर्जी शेळ खोंकली ताळो दूख ताप दोळे कुरजूंचे उणें जावंक आनी गूण जावंक सबारांनी मागलां. एकल्याक वर्क फ्रॉम होम फावो जावच्या खातीर. धोंपरां आनी गांठी दूख गूण जावच्या खातीर. मोतींतली वायट चिंतनां पयस जावच्या खातीर. एकल्याक दुबयंत एक बरें काम फावो जावच्या खातीर. IVF ट्रान्सप्लांट प्रोसिजर बऱ्यान जावच्याक. कुटुंबाच्या संद्यांनी माये मोगन जियोवच्या खातीर. एका भुरग्याचे हट आनी पोकळीपणां उणी जावन बरो भुरगो जमच्याक. रीण दिल्ले पयशे बेगीनच फाटीं दिवच्याक. दोगा भुरग्यांक शिकोवंक मतीक उजवाड मेळोवंक. दोगा भुरग्यांनी मोबायलांतल्यान पयस रावोवंक. विकून गेल्ल्या जाग्याचें बाकी आशिल्ले पयशे फाटीं मेळोवंक. भुरग्याचें देणें फावो जावच्याक 7 जोड्यांनी मागलां. दोळ्यांची दिश्ट सारकी जावच्याक दोगांक. बेंगळुरूचे एका कुटुंबाचें घर बऱ्या मोलाक विकून वचूंक. एका कुटुंबाक आर्थीक समस्येंतल्यान सुटका मेळच्याक. दोगांनी आमोल पियोन सोडून घरांत शांती समाधानान जियोवच्याक. अबुधाबींत घर काम करचे एका स्त्रियेक बरी भलायकी आनी कामांत तृप्ती मेळच्याक. पाट हात पाय पेकाट दूख दोंपराची दूख घुमटी दूख गांठी दूख गूण जावंक सबारांनी मागलां. काजार जावन 7 वर्सां जाल्ले एका काजारी जोड्या भुरग्याच्या देण्या खातीर मागोन आसात. थायरॉयड पॅरलीस गँग्रीन फिट्स गॅस्ट्रीक गूण जावच्याक तेकांनी मागलां. BP शुगर नॉर्मल जावच्या खातीर. फिजिओथेरपी परीक्षेंत डिस्टिंक्शन काडून पास जावंक. एका चरक्या भुरग्याक डिप्लोमा परीक्षेंत बरे अंक काडून पास जावंक. परगांवांत बऱ्या कामांचे विजा मेळोवंक. मायग्रेन समस्या गूण जावन तकली फटाफट रावोवंक. कुटुंबांच्या सर संद्यांक बरी भलायकी फावो जावच्याक. दोगांनी विशेष गरजां खातीर मागलां. तोंडा भितर आनी ताळ्या भितर फोड पडचे रावोवंक. 6 जाणां ल्हान भुरग्यांक बरी भलायकी मेळोवंक.
दुबईंत चलोन आसचें काम बऱ्यान चलोन कामगारांचो संगात तांकां मेळच्याक आंगाची एलर्जी गूण जावन आंगाची खतां नितळ जावच्याक मागला. संगताच सबार आनी बरेपणा खातीर ह्या पुणतळार जुजेवाज बापाची मजत मागली आसात. थोड्यांनी फोना मुखांत्र मागोवंक विचारला. भक्तीपण टीव्हीचेर माध्यमाचेर पळोवन थंयसर बरेपण आशिल्लो अशी सबार आसात आनी हांगासर आमी वर्त्या पातयेन बरवशान येता. जुजेवाजा लागीं मागल्लें तो आमकां फावो करता. तर जुजेवाजान दिंबेर पडोवन मागल्लें देवान ताका फावो केला. आनी ह्या तळार आमी दिंबेर पडया. म्हाका म्हज्या कुटुंबांक आनी हांगासर येयल्ल्या भक्तिकांक आमचे कडेन मागोवंक विचारिल्ल्यांक कितें सर मेळोवंक आसा तो दिता. मागोवन दिता म्हणल्या विश्वासान दिंबी गेल्या. हात वयर घालून एक आमच्या पैक नमान मरी आनंद बापा जावं पुरो आस्पत्र्यांनी तेणे पिडेंत आसात. पयशिल्ल्या गांवांनी जावं पुरो कामाच्या सोदनेर इंटरव्यू या कितें जावंक आसा आनी सांगाताच कोणाक बरेंपण मेळा जंय जिवितान बरेंपण जावंक आसा शिकपान जैत मेळोवंक आसा. हें सर्व बरी सैरीक भुरग्या बाळाचे देणे हें सर्व आशेन आयिल्ल्या हर एकल्याक जुजेवाज बाप मागोवन फावो करून दी म्हणून एक आमच्या पानामान मरी आनंद बापा आमी भेटोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज संपाय, तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या शितां तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां तळणेक पडून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन वरले समी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तुमचो देव आनी स्त्री फळ तुजे कुशीचे बगे बगे देवाची माये आम्हा पापया कार देव नाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र ज्ञा दिशा दी दिसोत आनी सदां सर्वत आमेन. सर्व ते सवां ताच्या पांय तळा आमी दवरता. सांजुजे वासाची लतीन सुमया काकुळतामची कर क्रिस्ता काकुळतामची कर क्रिस्ता आयक आमकां क्रिस्ता दयेन आयक आमकां. सर्गींच्या देवा बापा देवा पुता संवसाराच्या तारका देवा पवित्र आत्म्या संतिसिमा त्रिंदाद एकास देवा गोंयच्या बेनावलीन जल्मल्ल्या सांजुजे वास बापा आपल्या आवय बापाच्या देवास्पणान वाडोवन आयिल्ल्या सांजुजे वास बापा दुबळीकायाची जिणे जीवन सुगृत जावं रित्या पांय सगळे मिसांव काम केल्ल्या सांजुजे वास बापा सगळ्या किनारान पवित्रपणाचो परमळ पासारल्या सांजुजे वास बापा श्रीलंकान दगदोनी संपडलेल्या कथोलिकांची बिरमत पावल्या सांजुजे वास बापा मरियमायेचो सेवाक जावन आपणाक मरियमायेच्या हातान समर्पिल्ल्या सांजुजे वास बापा भिकाराच्या रुपार श्रीलंका वचून नाच जावन वेच्या कथोलिक भावार जिवो केल्ल्या सांजुजे वास बापा कोंतांचे भक्तीपण आदार मरियमायेचो मोग आमच्या काळजांनी बरोवंक खूब प्रेरण दिल्ल्या सांजुजे वास बापा कश्टान संपडलेल्यांच्या गरजान पावून तांकां बुजयल्ल्या सांजुजे वास बापा देवाचेर भावार्थ दवरून जिणेंत आयिल्ले सर्व कश्ट नवार धैर्यान सोंसल्या सांजुजे वास बापा भुरग्यांक जल्म दिवचे बागनांतल्या पासून देवालाक विनंती करच्या सांजुजे वास बापा भावार्थ सणून पयस गेल्ल्या शिड्यांक एका गवळ्या कालिंडांत हाडूंक वावुरलेल्या सांजुजे वास बापा देवाच्या मोगाची गोडसाण साकून सर्वांक देवा सरशी हाडूंक पेसाडल्या सांजुजे वास बापा देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडचले देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडचले देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडचले. नव्यानाचे मागणे हे सांजुजे वास तूं आमचो शारोती जावन आसाय आनी सर्गींत हांव देवाची बेसांव आमकां वाटीत आसाय. तुजें जिवन आमकां एक आदर्श तुवें चलयल्ली वाट आमच्या क्रिस्त जिणे मेलफंत हेच वाड्यान आमी चलच्या तुजे तावन प्रेरण घेता आनी आमकां तुज्या कोपान समर्पिता. सांजुजे वास देवाच्या मोगान तुजें काळीज पेटतलें तुज्या जिणेन देवा अपरिमीत मोग तुवें भोगलोय आनी तसो मोग हजारो लोकां वांटच्या तूं सुरसुरीत जालोय. अंधकारान बुडोवन आपल्या जिणेची वाट वगडायलेल्या सरशीन तूं धांवलोय. तांकां जिविताचें उतार प्रगट कर सक्रामेंत दिवन देवा सरशी हाडलें. हे मिसांव करतना तुका पुरासाण जाल्ली म्हूण ना कश्ट म्हणलें तुवें लेखलें नाय. असलो स्पिरीत आमच्या काळजांनी किर्लात घाल. देवाचे उतार प्रगट करून आमची काळजां उर्बेस कर. पेल्याच्या बाच्या विशयान चिंतूंक आमकां शिकय. सांजुजे वास
दुर्बळ्यांचो कश्टांत आनी पिडयेंत आसलेल्यांचो तुवें विशेश मोग केलोय तांच्या गरजांत तूं पावलोय तांची दुकां तुवें पुसली तांच्या जिणेंत नवो भरवंसो हाडलोय जेजूच्या ल्हान भावंडांच्या मोगा आनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणलें तुज्या जिणे मारिफा शिकयलां आसा जेजूचे सारकें दुर्बळ्यां पिडेस्तां आनी कश्ट तें पळोवंक तांचे सेवे लागूं आमकां प्रेरीत कर सांजुजे वास ह्या संवसारी देवाच्या हातेर जावन आसलोय देवाची विशेष मजत तुजे सवय आसली आनी सबारां देवाचो आदार मेळासो केलोय आ सरकाराजान देवा संगीत आसाय थंय तुजी मोगाळ दिश्ट आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय आमच्या जिवान तुका उक्तें करता आमच्या जिणेंतले कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेजराय तुजे मुखार हाडटा आमच्या गरजांक तूं पाव आनी आमच्या पासत देवा लागीं माग ह्या घडये ह्या म्हज्या गरजां पासत देवा लागीं विनंती कर एक घडी भर मौनपणे आमच्यो गरजो सांजुजे वास बापा मारिफात सगळ्यांच्या बापा समोर दवरया सांगता मागया सांजुजे वास देवाच्या मोगाळ वेंगेत हांव कितेंच पयसो आमकां सोडी नाका दुस्मानाच्या सर पासात हांव आमकां राखून व्हर भवार्थाका आठवेच्या संगती बली जावंक दिवं नाका जेजून दाखयले वाटेन चलोवंक मरी मायेच्या गोपांत रावोंक आमकां तुजो आदार दी अशें एक दीस ह्या आमच्या संवसारी पैना उपरांत तुज्या सांगता देवाच्या सगळींच्या घरांत ससना जियोचे भाग आमकां मेळाशें कर आमीन सोम्याचे नावी आमचो आदार ताणे रचला सर्ग आनी संवसार सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं प्रार्थुया सर्गींच्या बोमोगाळ बापा विविध तरांच्या दुखेक पिडेक कश्टांक आनी अडचणेक सांपडलेल्या थंय तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विस्मिता करून दाखयलां तेच परी तुज्या सेवका सांजुजे वाजान आपले जिणी आनी मरणान जायती अजापां करून तीच मोवळाई लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवित्र सभेच्या गोपांत ओडून हाडली ताचे विनवणेन आमचो बावर्त वाडय आनी आमची पिडा गूण कर आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी कश्टांतले विघ्नांतले आनी आनवरांतले आमकां निवर हे घडये आमी उसारलेल्यो आनी उसारिनांतल्यो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता तुजी खुशी वयतर हे उपकार आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आज सांजू सेवाजाच्या नोवेनाच्या दिसा ताका आमी मान करता ताची महिमा आनी संतोषू एका देवातान येता तो सुदेव आपल्या आशिर्वादांनी तुमकां बरो सांजू सेवाजाच्या विनवणेन सगळ्या पिडेंतलीं सगळ्या वायटांतलीं आमी सुटोवन ताच्या देखीन आनी उजवाडान जिविताच्या मेटांनी सोलून तुमी वाडोवंक शेकी सेवे साकरेची मनशां जावंक तुमकां पवित्र आत्म्याचें बळ मेळ्ळो सांजू सेवाज सर्गींच्या राजांत बापाच्या एकवटांत आमचे खातीर विनंती करता म्हणून सगळीं आमी पवित्र सभेंत संतोश भरीत आसा तुमी सगळीं त्याच बापान बसयलेल्या घरांत भगवंतपणाचो मुकुट जोडूंक सासनाक संतोष भोगूंक फावो कर आनी त्याच सडवंदरा देवाचो बापाचो आनी पोताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदांकाळ तुमचे सवय आसो
बरी आशीर्वाद दी आमकां. सांज देवास बापा आमकां पासो विनंती कर. भगीवन कुर्साचे कृपेन देव आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.